सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता बासिलियो गामा आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. दुसरें इंतेसां आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या अंजलिना डिसुजा हिच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात हेनरी वाज आनी नेतन वाज. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या घोराब्यां पासत, आमच्या वाड्यां पासत आनी आमचे फिरगोचे पासत देवा मुखार दवरुया. बो करून आयचे जेजूचे मागणे ती सगोट एक जावं. हो एकवोट आमच्या घोराब्यांनी, आमच्या वाड्यांनी आनी आमच्या समुदायांनी आमी जिवंक आमकां किरीत भाशेन मागुया. सगळ्या गोंयकारां पासत मागुया. आमी गोंयकार सगळे एक मनाचे एक काळजाचे जावन बो करून जें कितें वायट आमच्याच सरकारान एके भाशेन हाडलेलें आसा बेकायदेशीर वस्तू करून वो कायदे बदलून वो कायद्यांचे नाका ते भाशेन एमेंडमेंट्स करून हाचेर सगळ्या गोंयकारांनी एक जावं केरीत भाशेन आमी मागुया. तशेंच देवाक आमी आर्गां दिवया. डबल ट्रॅकिंग हाचे विशीं जे लोक सांगतालो बो करून वेलसांव हांगासरलो लोक तांणी जें कंप्लेन घातलेलें त्या कंप्लेना प्रमाणे रेल्वे RVNL हांणी बेकायदेशीर काम केलां. CRZ रुल्स वायोलेट केल्यात हें जाहीर जालां. तर केरीत भाशेन आमच्या सरकाराक पासत मागुया जें कितें बेकायदेशीर आसा तें तांणी बेगीनूच बंद करूंक आनी जें कितें कायद्यान आसा तेंच सारकें करपाक आनी सगळे कायदे बरे भाशेन पाळपाक आमच्या सरकाराक आनी लोकांक ही कृपा दी म्हूण आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवोट तुमचे सवे आसूं. ते सगोट एक जावं. जेजू आपल्या बापा लागीं केरीत भाशेन मागता आमचे पासत. ही मिसाची भेट सुरू करता आसतना आमी जेजूच्या मागण्यांक फावत असले वो जेजूचे मागणे शार्ती पावोवंक आमी फावत असलीं जाल्यांत काय ना हाचेर आमी नियाळ करुया. एकवटान रावपाक, एक मनाची एक काळजाची जावपाक आमी प्रयत्न केला वो ना. जायते फावटी आमी एकमुडी जाल्या आमच्याच वाद्याची आनी आमच्याच मनाची जाल्या. असल्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपतदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींतून म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तणान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींतून म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो पवित्र आत्मो आपल्या देण्यांनी आमकां भरून ताच्या बळान तुका मानता तसलें नवें मन तो आमचे भितर रचूं आनी तुजी कुशी पाडूंक आमकां आयती करूं.
आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजभर चलयता देवा ससनाच्या ससना. दोर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. दुसऱ्या दिसाक सोर्दारान जुदेव लोक पावलूचेर कसलो आरोप घालता तो सारको जाणा जावंक सोदतालो देखून पावलूक सोडून लायलो आनी मुखेल याज्ञिकांची आनी आख्खे महाधर्म सभेची जमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी ताचे मुखार उबो केलो. तांचे मदें एक पक्ष सादुकींचो आनी दुसरो फारिजेवांचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलून महाधर्म सभेक म्हणलें, भावानो, हांव एक फारिजेव आनीक फारिजेवाचो पूत. मेल्ली पुनर्जिवंत जातली म्हूण हांव बोरवोसो दोत्ता देखून म्हजी आयज जोडटी जाता. अशें म्हणना फुडें फारिजेवान आनी सादुकी मदें वाद विवाद सुरू जालो आनी सभा दोन वाट्यांनी फुटली. पुनर्जिवंतपण, देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण सादुकी सोत मानिनात, पूण फारिजेव तिनूय मानून घेतात. हाका लागून गोळबोळ जाले आनीक फारिजेवां मदें थोडे शास्त्री उबे रावन नेटान निशेध मारूंक लागले. ह्या मनशा सवें आमकां कांयच वायट मेळो ना. ताचे कडेन एक आत्मो वो एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणा. उजूत उदीकूच वाडली आनीक पावलूचे पिंजून कुडक्यांनी कुडके करीत म्हूण भिवन सोर्दारान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलूक तांचे मदलो बोलान काडून कोर्टांत वतात म्हूण फर्मायलें. दुसरे राती सोम्यान पावलूक दिश्टी पडोन म्हणलें, गोठ राव, तुवें म्हजेशी जेरुसल्यान साक्षी दिल्या तशीच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. पोतून म्हणया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सोर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन ग्रेस्तकाय, तुजे शिवाय कांयच म्हाका ना. सोर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन राखून दवरलें. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सोर्वेस्परा, म्हाका बूद दिता देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सोर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो ओत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्तायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो ओत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भोगताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. उद्गार. जेजू म्हणटा, ती सोगलीं एक जावं. तूं, बापा, म्हजें सोवें आसाय आनी हांव तुजें सोवें आसा, तेच भाशेन तीं आमचें सोवें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलां म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. Sorves por
sporak zuj zuj. Sorve sporak zuj zuj. Sorve sporak zuj zuj. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. जुवामा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बापा, हांव मागणें करतां तें हांचेच पासत न्हय, तर हांच्या उतरां वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं त्याय मनशां पासत. तीं सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजें सवें आसाय आनी हांव तुजें सवें आसा, तेच भाशेन तीं आमचें सवें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलय म्हूण संवसार विस्वास धरूं. जशें आमी एक, तशीं तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती महिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचें सवें आनी तूं म्हजें सवें, अशीं तीं सुपूर्णयेन एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच हांवें तांचोय मोग केला म्हूण संवसार ओळखून घेवं. बापा, जंय हांव आसां थंय तुवें म्हाका दिल्याय तीं आसची म्हूण म्हजी खुशी. आनी अशी तुवें म्हाका दिल्याय ती महिमा तांणी पळोवची, कित्याक संवसार रचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका ओळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण हांणी ओळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवांची ओळख दिल्या आनी अजून दितलो. हे परी तुवें म्हजो मोग केलाय, तोच मोग तांचे सवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सवें आसतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे ती सगोट एक जावं. पयली पवित्र सभा एका मनाची एका काळजाची आसली. आमी आयची पवित्र सभा. आयज आमी कशे भाशेन आसा? आयज आमचे मदें एकवट सांबाळूंक सोंपें काय? आयज आमी जोण एकलो ह्या एकवटान भितर आसा काय? भाव भयणीनो, आयच्या ह्या नियाळाक आमी खेरीत भाशेन आमचेरूच नदर मारुया. म्हज्या समुदायान, म्हज्या घोराब्यान हांव कशे भाशेन आसा. दुसऱ्यांक सगल्यांक बोटान दाखयत जाल्यार आमी बोटान दाखयत उरतलीं आनी केन्नाच आमचो प्रश्न सुटावो जावचो ना. पूण पयले सुवातेर जोण एकल्यान पळोवचें, म्हज्या घोराब्यान एकवट आसा, एक मनाची एक काळजाची आमी. म्हज्या समुदायान एकवट आसा, समुदायाच्या दुसऱ्या वांगड्यां बरोबर हांव एक जाता. म्हजे फिरगोशेन हांव एक मनाचो एक काळजाचो जाता. म्हज्या राज्यान, स्टेट ऑफ गोवा आमी आसात सगळे गोंयकार, हांव एक मनाचो एक काळजाचो जाता. आनी हे प्रश्नाक जरी तर आमी जबाब दिलो जाल्यार आमकां फायनल जबाब मेळटलो, आमचे मदें एकवट आसा. म्हणजे जेजून जें कितें आमचे पासत मागलां त्या मागण्यांक तें मागणें साकार जावपाक हांव म्हजें काम करतां. भाव भयणीनो, जरी तर आमचे पासत मागलेलें आसा जेजून बापा लागीं, ती सगोट एक जावं. म्हणटच आमचो भावार्थ जियोवपाक आनी आमचो भावार्थ जरी तर सारको उरतलो, म्हणजे आमच्या भावार्था वरवीं गोवायकी आनी परगटणी जातली, जाल्यार ताचो एक कॅरेक्टर, एक गूण खेरीत म्हणटा तो एकवट, एकचार आमचे मदें. भावार्थ्या मदें जरी तर एकचार ना, एकवट ना, आनी तो जरी तर दुसऱ्यांक दिश्टी पडना, जाल्यार जेजूक परगटूंक आमच्यान जायना, जेजूक गोवायकी दिवंक आमच्यान जायना. आनी ह्या पासत जेजूचें मागणें काय बरें, ती सगोट एक जावं आनी तांकां पळोवन संवसार सोत मानूं, संवसार मानून घेवं की तुवें म्हाका पाठयलाय. म्हणटच जेजून जरी तर आमकां आज्ञा दिल्या आख्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात, आमी सगल्याक भोंवन सांगपाक गरज ना.
जेजू मेलो, जेजू पुनर्जीवन जालो आनी जेजू आमचो सगल्यांचो मोग करता, हे भाशेन सगल्यांक सांगपाक आमची गरजूच ना. आमी त्यो पॅम्पलेट्स करून रस्त्यार उबी रावपाक गरज ना. पूण गरज हें की आमी जें जिवीत जियेता ह्या जिवितान आमी दाखोवपाक संवसाराक की वय हीं ती मनशां जी देवान वेंचून काडल्यात, जाणी देवाची कृपा मानून घेतल्या, देवाचें देणें मानून घेतला आनी पळय आतां काय बरें जिवीत जियेतात एकवटाचें. व्हडलो एकवट आमचो राज्याचो वा आमच्या धर्माचो तो व्हडलो जालो. आमी धाकटे धाकटे आमचे गोराबे आयज जरी तर म्हज्या गोराब्याक कोणूय दुसरो पळयता जाल्यार कितें म्हणटलो हें आमी जण एकल्यान आयज चिंतपाक जाय. म्हज्या गोराब्याक जरी तर आयज दुसऱ्यांनी पळयत, ह्या संवसारान जरी पळयत जाल्यार म्हज्या गोराब्या विशीं हो लोक आनी हो संवसार कितें म्हणटलो. ओय काय बरो एकवटाचो गोराबो, एकचारांची येतलो गोराबो म्हणटलो. ही सदांच झगडी करून मरतात, भाटां बेसांक लागून वो आपल्या चिंतनाक लागून वो आपल्या शिकपाक लागून, आपल्या वावराक लागून, वो जी जायते पावटी आमचे भितर आमकां एक एक भाशेचे गूण आसात, थोड्यांक असोक्तायो आसात, ह्यो सगल्यो घेवन आमी फुटलेलीं आसा. हांगाय आमच्या गोराब्याक पळयत जाल्यार आयज संवसार कितें म्हणटलो. आयज आमच्या समुदायांक पळयत जाल्यार आमची पवित्र सभा वाडचे पासत आमकां पवित्र सभेन काय बरें देणें दिल्लें आसा. आमी ल्हान क्रिस्ती गोराबे वो ल्हान क्रिस्ती समुदाय घडलेले आसात. आयज म्हज्या ह्या ल्हान क्रिस्ती समुदायाक पळयत जाल्यार आयज संवसार कितें म्हणटलो. काय बरी वो काय बरो वाडो, बराबर सांगातान जियेतात, कसलोय वावर सांगातान करतात. एक जाप सांगल्यार पुरो सगळीं रोखडींच बराबर येतात. हें म्हणपाक जाता काय आमच्या समुदाया विशीं? म्हणपाक जाता तांकां शाबासकी. आनी म्हणपाक जायना जाल्यार कोणाक लागून? आमी कडेन सगल्यांक बोटां दाखोवन गरज ना. म्हाका लागून म्हजो समुदाय एकचाराचो एकवटाचो म्हणूंक जाता, वो म्हाका लागून हांवें कितेंय तरी केलां म्हज्या ह्या समुदायाक बराबर हाडपाक. पूण जायते पावटी म्हाका लागून कडेन आयज फुटी पडलेली आसात. कित्याक हांव दुसऱ्यांच्यो चाळयो करतां, दुसऱ्यांच्यो खबरो हाचें काडून ताका ताचें काडून ताका सांगता. पॉजिटिविटी म्हज्या ह्या समुदायान हांव हाडीच ना. पूण नॅगेटीव कितेंय जालें जाल्यार ताचें व्हडलें कोत्ता, कुशीन काडटा. वो कसलोय निर्णय घेवपाक जाय जाल्यार उलोवपाक जाय तेन्ना उलयना. पूण निर्णय घेवन जाल्या उपरांत तो निर्णय कितलो पाड, तो निर्णय कितलो बरो न्हू हें फाटल्यान उलयता आनी म्हजो दुसरो निर्णय घेता. आमच्या समुदायान फुटी भाव भयणीनो, हेंच आनीक व्हडूय आमच्यान करपाक जाता. ल्हान क्रिस्ती समुदाय जाल्यार आमचे फिरगोजेन कितें जाता. फिरगोजेन ज्यो मांडण्यो येतात, जे कार्यक्रम येतात, ज्यो घडण्यो घडून हाडटात, तातूंत हांव कितलो मिसळ जाता. आनी जरी तर हांव मिसळ जाता जाल्यार दुसऱ्यांक बराबर कितलो घेता. आनी मिसळ जायना जाल्यार जीं कोण मिसळ जातात तांकां हांव कितलो पाठिंबो दिता, चल मुखार वच म्हूण. वो हांव म्हजी नॅगेटिविटी आसा ती मारून सगल्यांक फोडून उडयता. भाव भयणीनो, वेगवेगळे तरेन आयज आमच्यो फुटी आमचे मदें फुटी घालपाक चालूच आसा. आनी कोण घालता फुटी? ह्या एकवटा वरवीं जाका लुकसाण जातलें ते फुटी घालतात. आनी क्रिस्ती पोरजेचो हो एकवट आसा तो सगळ्यांहून व्हडलो चड लुकसाण जाता तो देंवचाराक. आनी ह्या पासत देंवचार आमकां कसोच एक जावपाक दिवचो ना. आनी जायते पावटी आमच्याच मदल्यांक वेंचून काडटलो ह्यो फुटी घालपाक. कित्याक क्रिस्ती एकवट म्हणटा तो आनी क्रिस्ती मागण्यांचो एकवट खेरीत भाशेन देंवचाराक खूब वायट जाता. तर भाव भयणीनो, आयज आमी जण एकलो आमकांच विचार करुया, हांव खंय आसां, हांव कितें करपाक तयार आसां म्हज्या घराब्या पासत, म्हज्या समुदाया पासत, म्हजे फिरगोजे पासत आनी म्हज्या राज्या पासत, देशा पासत. हांव कितें करपाक तयार आसां? म्हजें मन, म्हजें काळीज कितलें एक करूंक तयार आसां? आनी जें एकवटान रावपाक आमकां मातशें इल्लेशें आडकोड आसा, सोंपें न्हय तें, डिफिकल्टी आसा तातूंत. ही डिफिकल्टी वो हें आव्हान, ही चॅलेंज हांव कितलो घेवपाक तयार आसां? दुबाविरे ताका आनीक एक प्रश्न येता, म्हज्यान जातलें? ही कृपा आमकां देवान दिल्ली आसा. आमचे पासत जेजून मागलोलें आसा बापा लागीं, ती सगोट एक जावं जाल्यार ह्या मागण्यांक हांव सांगात दितां जाल्यार म्हजें सवें हें घडों येता.
पूण जरी तर ह्या मागण्यांक जेजूच्या हांव सांगात दिना हाचो अर्थ की जेजूक हांव कॅर कोन्ना. जेजू जें सांगता तें म्हाका पडलेलें ना. हांव सगलें म्हणल्यार हांव म्हजें म्हाका जाय ते भाशेन. आनी ज्या मेरेन हांव म्हजो म्हाका हेंच आसा त्या मेरेन हो एकवट घडोवंक हांव उपकारना. आनी जरी तर हांव हो एकवट घडोवंक उपकारना जाल्यार हांव क्रिस्ती म्हणूंक म्हाका उपकारना. तरी कृपा भाव भयणीनो, आमकां जण एकल्याक मागुया आमचे मदें हो एकवट येवचे पासत ही कृपा जी आमकां दिल्ली आसा. आनी भोव करून आतां आमकां पवित्र आत्म्याचे देण्याची आमी खबर करता. पवित्र आत्म्याच्या येण्याची आमी परब मनयतले हांव 2 दिसांनी. हो पवित्र आत्मो आमचें जण एकल्याचें जिवीत एक मनाचें, एक काळजाचें आनी एक समुदायाचें जावंक फावो करूंक आनी हे भाशेन ह्या आमच्या एकवटा वरवीं, ह्या आमच्या एकचारा वरवीं सहभागिलीपणान आमी आमचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां जण एकल्याक कृपा मेळूंक आमी हे भेटेन मागुया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपली पुनीत शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशीं ताणें केलीं आमकां आपल्या देवपणाचीं भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरवी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उंचरवी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गोट पोर गोठुया तुझ्या खुर्सानी फुलांची मनपणा मोरली तुवें आमकां सोडूनी सोया संसाराच्या सोडून आमची सोडून बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर खेरीत भाशेन आयज आमी दुसऱ्या वर्साचो उगडास करतले अंजलिना डिसुजा ह्या आमच्या भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना बापा ती सगोट सोपुर्नायेन एक जावं ह्या जेजूच्या मागण्यांत एक जावंक आनी जेजूचे मागणे साकार जावंक म्हजो वापर जावंक हांव तयार आसां काय एम आय रेडी टू बी पार्ट ऑफ दीस प्रेयर इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुजें मागणें बापाक उबार आनी आमी सगळीं सोपुर्णायेन एक जावंक आपयलोलीं जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. ताची देणी वेगवेगळी आमी सोगलीं सगळ्यांक रोखणे जेजूचे आमी सोगलीं आमी सोगलीं आमी सोगलीं सोमेस्त आमी बाबोळी आमी सोगलीं एका जिवान बोलोली आमी सोगलीं एका जेवणान बसलोली आमी सोगलीं आमी सोगलीं आमी सोगलीं प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, स्वर्गार गेल्ल्या पूण गोवा उंड्याच्या आनी दाकां सोऱ्याच्या रुपान आमकां खाण पिवण जाल्ल्या तुज्या पुताक आमी घेतला. ताचे वरवीं स्वर्गीचे जाणवायेन आमी बरों आनी आमकां नवो जीव आनी घोटाय मेळूं. अशें पवित्र आत्म्याची सगलीं देणी सुबापणान घेवच्याक आमी आयतीं जावं. आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबडीनो केरीत भाशेन सुरवातेक म्हणलां ते भाशेन जें कितें बेकायदेशीर जाता ताचेर आमी लोकांन आमचो निशेध मारपाक जाय आनी आमच्या सरकाराक आनी आमचे ऑथॉरिटी जी आसा तांकां सांगपाक जाय. थोडी फावटी आमकां दिसता जायना, आमचें कोण आयकना, पूण आमचें आयकल्या बगर तांच्यान रावपाक जायना जेन्ना आमी सगलीं बाराबर सांगतात तेन्ना. तर कालच्या दिसाक डबल ट्रॅकिंग हाचे विशीं हें जें इन्स्पेक्शन जाल्लें तांणी जाहीर केलां की RVNL रेल्वे विकास निगम लिमिटेड हांणी जें काम केलां तें बेकायदेशीर. असले आमच्या गोंयांत आनीक एमेंडमेंट जायते हाडलेले आसात. तातूंतलो एक म्हणल्यार हो TCP एमेंडमेंट. तो खूब घातक आमच्या गोंयांक आनी आमचें गोंयचें जें अस्तित्व आसा, आयडेंटिटी आसा तीच काबार जावपाक जाता अशें जाणी ताचेर आतां स्टडी केल्या तांणी सांगलेलें आसा. हे बाबतींत
26 तारीख म्हणजे फाल्यां पासून लास्ट डेट आसा आमी आमची ऑब्जेक्शन्स ताचेर आड घालपाक. तुमचे मदीं कोणाक खुशी आसा तांणी ती लेटर धाडची. आमी आयज आमचे कम्युनिटी ग्रुप्स आसात ताचेर ही लेटर शेअर करतले. जे ऑब्जेक्शन्स आमी रेज करपाक जाय तशेंच जो एमेंडमेंट दिल्लो आसा तोय तुमी वाचून पळोवचो टायम आसा जाल्यार. आनी ज्या कोणाक टायम ना तांचे पासत हें तयार केल्लें आसा ती लेटर तरी सगल्यांनी तुमी ही ऑथॉरिटीज आसात तांकां पाठोवची. आनी आमचो निशेध ह्या असल्या एमेंडमेंटांचेर जे आमचें गोंयचें अस्तित्व काबार करून उडयतले ताचेर हे आमचे ऑब्जेक्शन्स आमी घालुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार गायन घेऊया T21 पेज नंबर 230 T21. सगळ्यांक आमकां दवर सांबाळून सांगाल गे दुर्गोराब्या संकोश्टांतली सदांच निवार. सांगाल गे दुर्गोराब्या संकोश्टांतली तुझ्या दिला